Welcome to Garden of Glory. Today's word is a window into the heart of an apostle who longed to go, yet paused to pray. Romans 15 shows us that ministry is not just about movement, it's about intercession. There is power when we stand in the gap. रोमकारांक पत्र अवेस्वर 15 ओळी 22 ते 30 आनी 3. पावलू आपली फुडलीं पावलां कोळीत करता. ह्याच पासत तुमचे थंय वचूंक सोबार पावटी सोदूनय म्हाका अजून पर्यान जालें ना. पूण आतां ह्या गांवांनी रावंक म्हाका आनीक निमीत ना. आनी सोबार वर्सां थावन तुमचे सोरशें वचूंक आशा धरून आसलो. देखून इस्पानियेक हांव वचोन तेन्ना वाटेर तुमकां भेट दिवंक सोदतां आनी तुमचो सांगात थोडो वेळ भोगल्या उपरांत फुडें वचूंक तुमी म्हाका आदार दितोल्यात म्हूण रावतां. पूण आतां जेरुसल्यांत आसतोल्या देवाच्या भोगतांची सेवा करूंक हांव थंय वचूंक आसा. जेरुसल्याच्या देवाच्या भोगतां मदें गरीब दुबळीं आसात. तांचे पासत एक भावपणाची वर्गणी जमोवन धाडूंक मासिदोनियेक आनी आखायेंत आसलोल्या पवित्र सोबांनी उदार मोनान थारायलां. होय, अशें हांणी आपखुशेन थारायलां. पूण खरें म्हळ्यार तीं तांच्या रिणांत आसात, कित्याक तांच्या आत्मीक देण्यांनी भावार्थी विदेशांक वांटो मेळ्ळा म्हणटोच ह्या संवसाराच्या देण्यांनी तांकां भावपणान मदत करून विदेशी भावार्थी एक रीण फारीक करतात. हें काम सोंपयतोच आनी जमा केल्ली आनी मोजो शिक्को आसलेली आख्खी वर्गणी तांच्या हातांत दिल्या उपरांत हांव तुमचे वाटेन सोरून इस्पानियेक वेतलों. तुमचेशी येतलो तेन्ना क्रिस्ताच्या आशिर्वादाची भरती घेवन पावतलो म्हूण म्हाका खात्री आसा. भावां भयणीनो, म्हज्या वांगडा रावून आनी खोतखोतीत मागण्यांनी देवाक विनोती करून म्हाका तुमी सांबाळात. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी पवित्र आत्मो काळजांनी घालता त्या मोगा पासत असो हांव तुमकां उलो करतां. जुदेयांत रावतात आनी आमचो भावार्थ मानून घेनात त्या जुदेवांच्या हातांतलो हांव सुटो म्हूण आनी जेरुसल्यांत हांवें करची आसा ती सेवा देवाच्या भोगतांक मानव म्हूण मागात. तेन्ना देवाची खुशी जाल्यार तुमचे सोरशें खुशालकायेन येतलो आनी तुमचे सांगाती म्हजो जीव समाधान जातलो. शांती दिता तो देव तुमा सोमेस्ता सोवें आसूं. आमेन. Paul had a vision, a passion, a plan, but he still asked for prayer. Even the mightiest need intercession. The gospel moves forward not only through preachers, but through those who pray them forward. When you pray for others in ministry, you become part of a spiritual breakthrough. This is your calling too, not just to go, but to cover. Let us pray. Lord, awaken the intercessors. Raise up those who will pray with fire and cover your servants with power. Bless every viewer with a heart that supports the gospel and a spirit that moves heaven. In Jesus' mighty name I pray. Amen.
Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.